विश्वकोंकणी यूट्यूब चॅनलाच्या सकट वीक्षकांक नमस्कार. हांव CA अर्जुन शणै. CA साधक म्हणलेले प्रोग्राम ಅಂತ मी ಎದೊಳ್ತೆ ಸುಮಾರು ಜನ ನವೇ ಜಲಲ್ CA ತಂಗೆಲ್ ಪುರ ಉಲ್ಲೆಲ್ಲ ತಂಗೆಲ್ ಪುರ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಪುರ ನಿಂಗೆಲ್ಲಸ್ ತಶೀಚಿ ಯಾಪಟ್ಟಿ ಮೇ 2025 ಅಂತ ಜಲಲ್ ಅಶಿಲ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಂತು ಎಕ್ಸಾಮ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಕೋರ್ನು ನವೇ ಜವನಿಗೆ CA ಸಾಧಕ್ ಜವನ ಅಶಿಲ್ಲ ಸ್ತುತಿ ಎಸ್ ಪ್ರಭು ತನ್ನೆಮ್ಗೆಲ್ ಒಟ್ಟಸಚಿ ತಂಗೆಲ್ಲೊಟ್ಟು ಸ್ವಲ್ಪ ಆಜು ಉಲ್ಲೋನು ತಂಗೆಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ತಂಗೆಲ್ ಥಾಟ್ಸ್ ತಂಗೆಲ್ ಜರ್ನಿ ಬಗ್ ಪುರ मी ऐकूया. फर्स्ट ऑफ ऑल कॉंग्रॅच्युलेशन्स CA क्लियर केला आणि वेलकम या प्रोग्रामा तुमका. थँक्यू. हंगेल एक किरू परिचय सांगका ಮುಂಜಲಾರಿ हन्नी मुडबिदरे गावच्या हंगेल आनु शिवानंद प्रभू आणि अम्मा स्वाती एस प्रभू हंगेल एक भाव अस संकीर्तन प्रभू म्हणून हन्नी इंजिनिअरिंग करत असाची हंगेल स्कूलिंग पुरा मुडबिद्रेची दिगंबर इंग्लिश मीडियम स्कूल दिगंबर जैन इंग्लिश मीडियम स्कूल आणि आळवाज हायस्कूल ಅಂತ झालेलं आहे. तशीची आळवाज PU कॉलेज ಅಂತೂ प्री युनिव्हर्सिटी स्टडीज आणि त्रिशा कॉलेज ಅಂತೂ हन्नी डिग्री केलेलं असं. हज्जी ಒಟ್ಟುच हन्नी सुमार डान्सिंग सिंगिंग भरतनाट्यम पुरा मस्त इंटरेस्ट असत ಅಂತೂ इन्वॉल्व जाऊन असाची भरतनाट्यम ಅಂತೂ त्यांनी सिनियर एक्झाम पास केलेलं असं. तशी सुमार पुरा स्टेज प्रोग्राम जावं कॉम्पिटिशन जावं हंतू पुरा त्यांनी पार्टिसिपेट केला. मंगळूर ಅಂತೂ झालेलं असेल एक वॉइस ऑफ GSP म्हणलेलं एक कॉम्पिटिशन ಅಂತೂ हन्नी रनर अप जाऊन येऊन असेल असं त्या पुरं ಒಟ್ಟುಕೊಂಡು त्यांनी एक मस्त खुशी जल्ला ऐक पुरा पळवून सो कॉंग्रॅच्युलेशन्स म्हणून सांगता आणि उपास या प्रोग्रामला तुमका एक वेलकम करतो. थँक्यू. आणि फर्स्ट ऑफ ऑल तुम्ही अशी एक बॅकग्राऊंड पळत जाल्यारी आता रिझल्ट येऊन 2 वार झाला बट तुमका ते रिझल्ट येईल टायमाची एक एक्सपिरियन्स उडगास असल्यारी जस्ट एक आमगे शेअर करत. वय वय रिझल्ट आयले तर पळयताना फर्स्ट फिलिंग टॉप ऑफ द वॉइस ಅಂತ एक स्क्रीम ऑफ जॉय तशें आशिल्लें. तदनंतर वेरी नेक्स्ट मोमेंट मिगेलेच की नाही ते एक डाऊट असतं ओके वापस रोल नंबर पळयले नाव पळयले ते May 25 म्हणून समोर आशिल्ले ते रिपीट पळयत आशिल्ले ते खुशी अनएक्सप्लेनेबल आणि तदनंतर आनु आम्हाला तोंडात ते खुशी पळत असणं ते डिफरंट लेवल ऑफ खुशी. त्याच्यानंतर पोस्ट रिझल्ट्स वरील सेलिब्रेशन मस्त खुशी झालं मस्त मेमोरेबल डे पुरा जणांक आमगेल घरकडच्यांक त्या दिवस ಅಂತೂ कॉल जावेर कॉल्स कोणी लाईफान कॉल करना तिलवरेन वापस कॉल करून येऊन कंग्रॅच्युलेशन्स पुरा सांगता आशिल्लेची मस्त खुश झालं त्या दिवस मस्त मेमोरेबल. CA एक्झाम म्हणजे मस्त कष्ट प्रमाण सांगताची सो CA पास केला कोणी जावता खाली स्टुडंट अल मात्र नाही घरकडचाल पुरा जणारे ताका सॅक्रिफाईस असं तांगेल सपोर्ट पुरा जाऊ का खंडित. सो एक कॉंग्रॅच्युलेशन सांगल्यार एक कॅन्डिडेट मात्र नाही बट सगळे फॅमिली का पेरेंट्स पुरा सांगता सो तांगेल बघ कसले जो एक सांगता म्हणून असल्यारी शेअर करत. आनु म्हाका कितले थँक्स सांगल्यारी ते पावना कसं मला प्रति एक कसं नाही एक सिच्युएशन आणि कसं नाही म्हाका कष्ट जाल्ले कष्ट जाता असं की कसं नाही प्रॉब्लेम येता असं जाल्यार तांणी फर्स्ट आसताची तू कसं नाही टेन्शन करू नको तू वाजी तुगेल काम करी तू वर पुरे दवा सोडी तश पर फुल सपोर्ट करता सपोर्ट सिस्टम तांणी आशिल्लेची. तदनंतर घरांतय तशीच तू हांगा वाजूच्या थोडे डिस्टर्ब जाता कसं नाही जाता म्हणजे जाल्यार मामा माते वचून राब थंय कोणय नाची थंय वचून तू तुगेल कसं शेड्यूल आसा ते फॉलो करी हांगा ताजे मातयेन करू नका तश परे मस्त सांगता आशिल्ल्याची. सो तांकां आणि ताजे नेक्स्ट कसं असं एफर्ट्स तू घाली रिझल्ट कसं जाता पळया मागीर म्हणून सांगून रिझल्ट येतान वरेन तशीची तू एफर्ट्स घाला लागता एक रिझल्ट आयले म्हणजे सांगेले दोळे खुशी ते मस्त गंमत जात पळोवचा खुशी जात पळोवचा. आणि CA जर्नी कसल खातीर एक चूज केलेलं म्हळ्यार एक फर्स्ट एक थॉट येवन असो कोण जायता PUC कॉमर्स घेऊ काय की PUC जत्ते राव एक CA कंटिन्यू कर का CA परस्यू कर का म्हणून सो त्या थॉट कशी कसले जो एक आस की कोणाली पळोवन आंगेलवर जाऊ का तशें कसं 10th तनक म्हाका कशें म्हळ्यार CA चे विशय कसं नाही झिरो नॉलेज आशिल्लें CA म्हळ्यार कसं म्हणून सांगून वचनाशिल्लें बट मिगेलो एकलो सिनियर आशिल्लो आळवा सांतूची तांणी कशें म्हळ्यार म्युजीक आनी चार्टर्ड अकाउंटन्सी कोर्स दोन्ही मॅनेज करता आशिल्ले सो अशी उलयतना कसं करचें नेक्स्ट म्हणून सांगून घेतान फूल ब्लँक आशिल्लें हांव गोतना पळोवका सायन्स की कॉमर्स की तेवे डिसिशन घेयनी आशिल्लें त्या टायमार. तेन्ना ताण सांगलें पण अशें कोर्स आसा मस्त वर्थ आसा तो जस्ट परस्यू करता आशिल्लो मात्र तशी चार्टर्ड अकाउंटन्सी कोर्सा विशय ताण मस्त पुरा सांगिल्लो आसता त्या टायमार. तेजे नंतर आनून वरेन तशी सांगलें पण ह्या कोर्स लायक आसा चूज करी तेदोर ताना फूल ब्लँक आशिल्ली मागीर बट आनून फर्स्ट ताका सांगिल्लें की मस्त टफ आसा तेजे नंतर तुका जत्त की ना म्हणून सांगून पळय बट ट्राय करी डेफिनेटली हे मस्त लायक अस कोर्स म्हणून सांगून सो तांणी दोगांय निमित्ताचे ह्या कोर्साक आयिल्ली आशिल्ली. मागीर आर्टिकलशीप पुरा मुडबिद्रे तू RS भट अनकोन तू केलेलं म्हणून सांगलें तांगे त्या एक्सपिरियन्स कशी म्हळ्यार आतां मेगेल एक्सपिरियन्स सांग जाल्यार एक्झाम बरोवशाके चड आमगेले आतां CA जावन प्रोफेशनली डेव्हलपमेंट जावं जाल्यार आर्टिकलशीप मस्त इम्पॉर्टंट ते आमी शिकील काम ते आमी क्लायंट फेस करचे जावं ते उल्लोवन जो आमकां जाल्लो एक्सपिरियन्स जो त्या पुरो मस्त इम्पॉर्टंट सो ताजे बग कसले जो एक
आर्टिकलशीप म्हळ्यार इंटर जाले नंतर हांव आर्टिकलशिपाक जॉयन जालेली. सो इंटरमिडिएटान तूं बरी थियरी नॉलेज आसता. सो ते प्रॅक्टिकल कशी इनफॅक्ट केलाव सब्जेक्ट्स कशे आसता म्हळ्यार तूं ते रिलेट करूं जायना प्रॅक्टिकल हान तूं जस्ट वाजूच मात्र आसता. बट आर्टिकलशीप आयले नंतर एव्हरी काम करतना हे थंय आशिल्ले ते क्लॉज आशिल्ले ते प्रोविजन्स आशिल्ले ते प्रॅक्टिकल नॉलेज मस्त इम्पॉर्टंट. जस्ट थियरी आस म्हणचे जाल्यार ते तितले खरें स्ट्रिक्ट जावंक वता आशिल्ले. ते दोन येड्डेस वर्सां कसं आर्टिकलशीप आसा. आनी आमगेले प्रिंसिपल वरेन तशीच कसं जावं ते सपोर्ट करता आशिल्लेची. कसले डाउट्स आसो नेक्स्ट फायनलाक वाजूच्याक आसो मस्त पुरो सपोर्ट करता आशिल्लेची. आनी त्या जर्नी वरेन ते 2.5 इयर्साची कसं जर्नी आसा ते मस्त मेमोरेबल जावंक आसता. आनी इनफॅक्ट प्रॅक्टिकल कसं नाही आमकां नेक्स्ट आत्तां मात्र नाही बट CA जाले नंतर कसं कोर काम म्हण समोन एक ते शिकोवन दिता आशिल्लें. ಸೊ तुम ಗೈಡೆನ್ಸ್ ಪೂರ ಲೈಕ್ ಮಾತ ಇದಕ್ಕೆ ಮೆಳಲಿ ಮಿತಿ ಮಸ್ತ್ ಹೆಲ್ಪ್ जाला म्हणू. वय मस्त हेल्प जाता. आणि तुम्ही B.Com कोण ताजे मागीर CA केलें न्हू. सो ता कशी म्हळ्यार आता ओटू कोरेत की एक कोणाकी तुम्ही सांगचे जाल्यार CA मात केला पावतो म्हणून सांगता की दोन्ही कोर्स इम्पॉर्टंट म्हणून सांगता की कसं. हांव दोन्ही कोर्स इम्पॉर्टंट म्हण सांगून सांगता. फॉर एक्झाम्पल आतां CA म्हण सांगून आसल्यार जस्ट वाजूच मात्र आसता तांकां युजली तशी आसता कसं एन्जॉयमेंट आसना. एक हांव कशें म्हळ्यार कंप्लीट स्टडीज म्हण सांगून ना विंगड एक्स्ट्रा करिक्युलर कसं आसता ते पुरे जावका आशिल्लें म्हाका. सो फस्टाक लेकीन हांव डिग्री करची नाका जस्ट CA मात्र केल्यार पुरो म्हण सांगून. मागीर आनून म्हणलें नाका तूं डिग्री आनीक CA कोर्स ओटू कोर ते ऑप्शन आसना. सो तुका कशें दिसता पळय बट डिग्रीक ते बॅकअपशें जावंक नासता म्हळ्यार पुराय जाणांका क्लियर करूं जायना आतां. सो ते एक बॅकअप जावंक नासता ते वे करनी हे वे करनी म्हण सांगून जावचें ना. सो B.Com एक बॅक एंडर आसा CA एक मस्त कॉन्सन्ट्रेट करी म्हण सांगून. आनी त्रिशांत वरें तशी आशिल्लें B.Com क्लासेस सकाळी म्हळ्यार 2 मंथ जस्ट B.Com क्लास आसा तेजे नंतर फुल CA कॉन्सन्ट्रेशन. आनी CA आनी B.Com युजली सिमिलर सब्जेक्ट्स आसता. सो हांव तूं CA थोडे एडवान्स जावन घेवन आसता बट B.Com लेवलान तूं कसं जावका ते ऑलरेडी आमी CA तूं कोर घेवन आसताची एक्सेप्ट फॉर लँग्वेज. सो लँग्वेज थोडे इम्पॉर्टन्स दिवन घे न्हू वरले पुरे सब्जेक्ट्स तांत आशिल्ले तितलेची नॉलेज आसला पावता म्हण सांगून त्रिशांत सांगिल्लें आशिल्लें. आनी डिग्री कर न्ही जाल्यार आसना म्हाका ते एक डिग्री लायफ कसं आसता ते स्टुडंट्स एक्चुली मेळका. सो हांव कसं सांगचें डिग्री आनीक CA कोर्स ಒಟ್ಟು ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಕೋರಿಯತ್ತೆ ಕೊನೆಗೆ ಕೋರಿಯತ್ತೆ. आणि हांव पळयले प्रकार सुमार जण CA म्हणटा मस्त कॉन्सन्ट्रेट करून ताका मात्र म्हूण बसताचे विंगड कसले की वचनाची विंगड कसले तांगेले एक को करिक्युलर हॅबिट्स आसो तांगेले एक पॅशन आसा पुरो सोडताची. बट तुमगेले विशय पळयल्यार तुमी सिंगींग भरतनाट्यम पुरो कंटिन्यू केला दोन्ही बॅलन्स केला. इनफॅक्ट एज अ प्रोफेशन तुम्ही ते कंटिन्यू करचे जाल्यार तुमकां ऑप्शन आसा. सो ताजे बग्गे एक कोणाक कसले एक सांगता जाल्यार एक स्टुडंट जाका कसं सांगूया. तेंच म्हणना आतां वेळी जस्ट CA कोर्स केल्यार आतां फॉर एक्झाम्पल म्हाका कशें दिसता आशिल्लें म्हळ्यार म्हाका फुल 24 hours गी एक 12 hours कंटिन्यू स्टडी करूं जायना आशिल्लें. मदीं मदीं ब्रेक जावो इनफॅक्ट फोन पळयल्यार फुल डिस्ट्रॅक्शन. सो म्हाका ते हेल्दी डिस्ट्रॅक्शन शे आशिल्ले म्युजीक जावो म्युजीक आयकूच जावो एट एनी पॉयंट ऑफ टायम कसलें स्ट्रेस जाल्यार कसलें सेल्फ डावट आयल्यार खंयचे टायमार ते एक स्ट्रेस बस्टर शे जावंक नाशिल्लें म्हाका. आतां फॉर एक्झाम्पल 2 hours 3 hours हांव म्हाकाची एक ते गिफ्ट शे करून घेतिल्ले इतल्यार जावन तूं इतलें स्टडी केली म्हण जाल्यार हांव एक सॉंग सांगता बिकॉज म्हाका तेवय जावका आशिल्लें हें बरी स्टडीज केल्यार म्हाका मात वायट जाता आशिल्लें केला म्हणा तशी ते मस्त हेल्प जालें. आनी डान्सय तशीची इनफॅक्ट कॉन्सन्ट्रेशन वरेन मस्त बिल्ड जाता तूं म्युजिकान तूं डान्सान तूं आसा म्हण जाल्यार कॉन्सन्ट्रेट कशें म्हळ्यार आतां फॉर एक्झाम्पल आतां हांव म्युजिकाक आतां बसली म्हण जाल्यार ते एक उडगास येता म्युजीक मात्र न्हय ते वे आसता ते वाजूका तूं हें मात्र कंटिन्यू केल्यार ते थंय व्हरता म्हण सांग ते एक भंय आसता. सो दोन्ही बॅलन्स करचे खातीर फस्ट ताका स्टडीज मस्त इम्पॉर्टन्स दिवन घे न्हू. क्लासीस हांव लास्ट 2 months वच्चे न्ही आशिल्ली. सो लास्ट 2 months हांव फूल ब्रेक घेतिल्ले. तिणें मस्त सपोर्ट केला म्युजीक टिचरींग जो ऑनलायन क्लासीस घेता आशिल्ली. एक्चुली म्हगेले ऑफलायन क्लासीस आशिल्ले फुडें. सो लास्ट एग्जाम टायमार जान नंतर तीन कसं म्हणा हांव तुका ऑनलायन घेता बट लास्ट 2 months कंप्लीट सोडल हांव बट प्रॅक्टीस आशिल्लें. प्रॅक्टीस एवरी डे एक हाफ एन आवर की 15 minutes जाल्यार 15 minutes ते एक मस्त खोश मेळचे. तेज नंतर ते एक फूल बूस्ट अप जाता आशिल्लें हांव नेक्स्ट सेशनाक वाजूच्याक. सो ते मस्त इम्पॉर्टंट. सो दोन्ही बॅलन्स करता आशिल्लें हांव बट ताका मस्त इम्पॉर्टन्स दिना आशिल्लें लास्टाक
बट मध्यान ते प्रोग्राम आशिल्ले तावे अटेंड जाली ते एक नमून कशें की रिलॅक्सेशन फील शे सो तशी सो ता एक ट्रीट शे आशिल्ली वय जेचमध्ये ता एक गंमत वय ता एक खुशी सो हाजी स्ट्रेस पुरा ते हा करेक्ट बस जत आशिल्ला वय आणि अपास स्टुडंट्साक पुरा आसता वाजीचो बसतान पुरा कसले एक आयटम अर्थ जायनी एक डाऊट स्टार्ट जाता कशी जातलो म्हाका और या करू जातलो अर्थ जायनी जाल्यार कसं करचें म्हणून एक सेल्फ डाऊट एक क्वेश्चन्स पुरा येवचे स्टार्ट जाता तसल पुरा कसले फेस जाला की शिकताना और कशी ओवरकम केला ऑब्वियसली ते बैसून शिकताना इतलं पुरा असं वाजूच्या वाजिताची बट एग्जाम हॉलात ते उडगास येत की ना एक ते फ्लोन तू बरयताना कसं मिस जात की एक कंप्लीट ब्लँक जाल्यार कसं ते पुरा मात येत आशिल्लें बट आनंद सांगिल ते एक उडगास येत आशिल्लें तू तुगेल काम करी आनी कसं म्हळ्यार केलो जायना म्हण सांगून येत मात तेका हें जात की ना इतलें टफ आसा इतलें जण बरयताची आनी 5% वरेन मस्त उणें आसता कशें जाता म्हण सांगून बट केला वेळा केला जाल्यार नेगेटिव्ह मोटिवेशन फॅक्टर आसता तुका जायना म्हण सांगिल जायना एक मस्त कष्ट आस हें तुगेल निमित जातवय म्हण सांगिल केला आसताची सो त्या टायमार कसं जाता त्या नेगेटिव्ह फॅक्टर कसं आसा त्या मस्त मोटिवेशन शे जावंक आसता ना हांव कोरून दाखोवका जात मगेल म्हणजे सेल्फ मोटिवेशन इज द बिगेस्ट मोटिवेशन म्हाका सो एवरी टायम कसं डाऊट आस म्हण जाल्यार हांव युजल कसं म्हळ्यार बरयत आशिल मेल मात कसं थॉट्स आस की ते पुरो बरयत आशिल हांव तर तेंच ते थोडे मोटिवेशन फॅक्टर म्हाका ना जाता तुगेलें काम करी वरल पुरे सोडी म्हण सांगून सो त्या टायमार सेल्फ डाऊट आशिल्ले वरेन मोटिवेशन जावन कन्वर्ट जाता आशिल्लें सो त्या फॅक्टर एट द एंड ऑफ द डे एग्जाम हॉला वरेन सेम एग्जाम हॉल एंटर जाता वरेन ना जाता ऑल इज वेल तशें एक फिलींग येता आशिल्लें आणि एक्झाम वाजितान कसले खंयचे एक पर्टिक्युलर सब्जेक्ट म्हाका मस्त इष्ट या कसले जाल्यार म्हाका या मेगेल सेफ सब्जेक्ट और खंयचे एक सब्जेक्ट म्हाका मस्त कष्ट या म्हळ्यार एक एक्स्ट्रीम्स आसता एक सुलभ एक कष्ट म्हणून तसले कसले जो आशिल्ली की आशिल्लें मगेल इंटरान ते तशीची फायनलान ते तशीची एक ग्रुपान तू एक सब्जेक्ट मगेल स्ट्रॉंग सब्जेक्ट जावंक आशिल्लें इंटरान तू अकाउंट्स आनी FM ओके सो फायनलान येताना FR आनी सेकंड ग्रुपान तू IDT ओके सो मगेल त्या फेवरेट सब्जेक्ट जावंक आशिल्लें एवरी टायम म्हाका कसलें बोर जाल्लें एक लो फील जाल्लें आय यूज टू गो टू दोज 2 सब्जेक्ट्स सो त्या बेसून सॉल्व करतना कॉन्फिडन्स हांतो आतां एग्जामशन स्कोर केलें म्हण जाल्यार अनेक खंयचे टफ सब्जेक्ट आसता सो तांतू एटलिस्ट एक बॉर्डरान क्रॉस जाल्यार वरेन एग्रिगेट येता म्हण सांगून एक फॅक्टर मातेंत आसता आशिल्लें सो FR तशीची एवरी टायम म्हाका कसलें बोर जातना सॉल्व करचें आशिल्लें न्हीद येताना सॉल्व करचें आशिल्लें सो सेकंड ग्रुपान IDT तशीच सॉल्व करता आशिल्ली सो त्या दोन मगेल स्ट्रॉंग सब्जेक्ट जावंक आशिल्ले आनी मस्त म्हळ्यार म्हाका थोडे कश्ट जावचे आशिल्ले सब्जेक्ट म्हणून ऑडिट ऑलमोस्ट पुरो जाणां काही सो ऑडिट कसं करता आशिल्लें म्हळ्यार एवरी डे मॉर्निंग मगेल ते 1 hour कंप्लिटली ऑडिट आशिल्ली म्हाका एवरी डे कसले सब्जेक्ट्स तदनंतर कसले सब्जेक्ट आसल्यार फर्स्ट ऑडिट वाजोवचे 1 घंटा बिकॉज ते रिवायज करतना मस्त हेल्पफुल जाता आशिल्लें म्हाका तशी त्या दोन सब्जेक्ट स्ट्रॉंग आशिल्ले हे थोडेची अशी तशी म्हण सांगून फील जाता आशिल्लें थोडे कश्ट म्हण सांगून फील जाता आशिल्लें आणि आता ते सुमार पुरे चेंजेस जाले स्ट्रक्चरान एक्झाम स्ट्रक्चरान पुढे 8 सब्जेक्ट्स आशिल्ले मागीर 6 जाल्ले आता ते SPOM म्हणून नवे पुरो इंट्रोड्यूस केला सो तू आता विंगड कोणाली उलयतना कळतना सो कसले जो ताजे निमित्त चेंजेस जावचे पुरो आनी फ्युचरा जो एक्झामाक और कसले इम्पॅक्ट जावचे पुरो स्टुडंट्साक म्हणून कसले दिसता की ते आशिल्ले निमित्त इधर पॉझिटिव्ह और नेगेटिव्ह कशी जो करेक्ट एक सब्जेक्टान तू लॉ काढला पुढे 8 सब्जेक्टान एक सब्जेक्ट लॉ म्हण सांगचे SPOM घाला सो द बरी टिकिंग आमकां CPT कशी MCQs आशिल्ली की तशी ऑनलायन जालात बट मेगेल प्रकार ते लॉ एक बेसिक सब्जेक्ट म्हळ्यार खंयचे फिल्डा वचप ते करेक्ट एक कॉन्ट्रॅक्ट म्हळ्यार कसं आनी नेगोशिएबल इन्स्ट्रुमेंट म्हळ्यार कसं ते करेक्ट गोत असो चार्टर्ड अकाउंटंट जावन आशिल्ले सो ओवरऑल आमकां एक पिक्चर मेळटा ताजे लॉचे सो 8 सब्जेक्ट आशिल्ले 6 सब्जेक्ट पुरा स्टुडंट्साक लायकाची बट नेक्स्ट फ्युचराक कशी इम्पॅक्ट जाता कशी ते वर्क जाता म्हण सांगून थोडेची डाऊटफुल आसा सो डिबेटेबल टॉपिक म्हणून आणि वाजितान आनी पुरा कशी म्हळ्यार कोचिंग जाणी घेतला की सेल्फ स्टडी की CPT दुखून उलट जाला री कशी पुरा आशिल्ला CPT फर्स्ट हांव आळवासांतूची कोचिंग घेतिल्लें तदनंतर इंटर त्रिशांतू इंटर फायनल कशें आशिल्लें म्हळ्यार जस्ट यूट्यूब लेक्चर्स जावो खंयचे एक BB वर्च्युअल्स म्हण सांगून एक आसा सो तांगेले पळोवचे आशिल्ले बुक्स आनी केला ऑर्डर केला हांवें
सो त्या म्हाका मस्त हेल्पफूल जालें. म्हळ्यार ICA मॉड्यूल्स इज द बेस, करेक्ट. बट तो मस्त बल्की असता. पुरा सब्जेक्ट इनफॅक्ट FR जाल्यार मस्त हॉड असता आणि ऑडिट जाल्यार बरें तशीची ते पुरा वाजूका जाता. सो तूं खंयचे एक बुक संग रेफर केली म्हण जाल्यार तांणी ते कसं कन्सायज करून घेवन पर्टिक्युलर एग्जामाक कशी रिलेट जावंक आसता आणि हेड पॉइंट्स कसं असता, पॉइंट्स टू बी रिमेंबर्ड त्या पुरे पळयतना ते मस्त हेल्पफूल जाल्ल्या म्हण सांगून फील जालें म्हाका. क्लासेस स्पेसिफिकली म्हण सांगून कोणाले हांव घेयनी आशिल्ले. ते सेल्फ स्टडी केलेले आणि केलो युट्यूब लेक्चर्स मस्त लायक मेळटात Okay. केलो लेक्चर्स आसाच. सो हांव तेंच रेफर करून घेवन स्टडी केलेले. आर्टिकलशिप जातना वाजूचे पुरा कशें आशिल्लें मारी आर्टिकलशिप ऑब्वियसली बिजी असता. आतां ऑडिट सीजन पीक सीजनान पुरा आमी सगळो दीस तेही बसचे जाता. ताजे जोड तूं ह्या स्टडीज पुरा कशें मॅनेज केले तेन्ना लिव्स आनी पुरा कशें मॅनेज केले? हा लिव्स ऑलमोस्ट आमकां 156 days कसं असतं प्रॉपर लिव्स आशिल्ले आमकां दिलेले. सो हांव आर्टिकलशिप मुडबिदेन तूं केलेले निमित्त म्हाका जर्नी करचे थोडे उणी जाले. सो त्या म्हाका मस्त हेल्प जाले. आमगेले घरा दुखून एक 10 minutes वॉकेबल डिस्टन्सांत आशिल्ले ते परम. सो पीक सिजनान तूं ऑब्वियसली ते एक आसता रात्री लेट आसचे सकाळीच वग्गी वचचे म्हण सांगून एटलिस्ट 1 hour पूण एक बैसुका म्हण सांगून एक म्हळ्यार स्टार्टींग कशें आसता ओके हे 1 वर्स गमत करचें ताजे नंतर कसं नासल्यार क्लासेस पळोवचे ताजे नंतर सॉल्व म्हळ्यार रिविजन करचें म्हण सांगून आसता. तशी केलें हांवें तशी केलेलें. फर्स्ट इयर थोडे गमत केलेलें बट सेकंड इयर येतना एटलिस्ट 1 hour फॉर अ डे कसं एक लेक्चर्स पळोवचे की खंयचे टॉपिक जाता म्हळ्यार फर्स्ट ऑफ ऑल म्हाका FR म्हळ्यार कसं म्हण सांगून गोत नाशिल्लें. सो हांव कसं केलें फर्स्ट क्लासेस पळया म्हण सांगून बट सुमार जणांचे ओपिनियन्स आशिल्ले म्हाका तूं पर्टिक्युलर एकलेले घेवं नका म्हळ्यार ते मस्त विंगड पुरो जाणां पळय तूं एक चॅप्टर एक सर आला एक लेक्चरर आला लायक आसता. सो युट्यूबान तूं रेफर करी म्हण सांगून पुरो आशिल्लें. सो एटलिस्ट हाफ एन आवर पुणी जाता पीक सिजनात हाफ एन आवर जाल्यार हाफ एन आवर कसंय ना म्हणच्या पाशी एक सणाची एक हाफ एन आवर की व्हिडिओ पळयल्यार थोडे नॉलेज इम्प्रूव जाता म्हण सांगून म्हाका तांणी सांगिल्लें आशिल्लें सिनियर्सान सांगिल्लें आशिल्लें. आनी एक तेंचे एडवांटेज आशिल्लें 10 minutes वॉक आशिल्लें. सो 5:30-6 म्हणटाना आमगेलें ऑफिस सोडलें म्हण जाल्यार 7 o'clock म्हणटाना वचून घेवन एक फ्रेश अप आनी पुरो जावन घेवन एटलिस्ट 1 घंटे की 2 घंटे की हांव म्हळ्यार सकाळीचे वाजूच ना म्हणजे रात्रीचे शेड्यूल आसता आशिल्लें. सो रात्रीचे थोडे लेट न्ही जाल्यार हॉड ना सकाळी वग्गी उठोवका म्हण सांगून ऑब्वियसली अगेन थँक्स टू अम्मा तुगेल वाजूच मात्र करी सकाळीचे तूं लेट उठ्ठा होर घेवन सोडता आशिल्लेची ऑफिसाक. सो त्या पुरो आशिल्लें त्या पुरो ते पुरा पर्क्स म्हाका तशी बॅलन्स जाता आशिल्लें. कसं कर नशी बैसून सडन तूं आतां 6 hours 7 hours 8 hours वाजूशें जायना तुका. सो तशें ते फ्लो हांव मेंटेन केलेलें स्टार्टिंगार. सो ते मस्त हेल्पफूल जाल्लें. आणि ते स्टडी लीव म्हणून सांगले 156 days तदन कशें आशिल्लें शेड्यूल सादारण म्हळ्यार आतां फूल डे डेडिकेटेड जावन वाजू बसची जाल्यार तदन कशें आशिल्लें म्हळ्यार एक डेली रुटीन जो हांव युजली म्हळ्यार टायम म्हण सांगून टार्गेट दवरलें आशिल्लें. टास्क इतले वेळाक इतले कंप्लीट जावका आज भितर इतले सब्जेक्ट इतले सिलेबस कंप्लीट जावका म्हण सांगून तशें आशिल्लें. सो सकाळीचे हांव म्हणलां फर्स्ट 1 hour कंप्लीट ऑडिट. सो ते म्हाका एट द एंड ऑफ द डे म्हाका मस्त हेल्पफूल जालें तें. एवरी डे 1 hour ऑडिट ताजे नंतर नेक्स्ट कसो सब्जेक्ट हांव फूल दिवस हांव म्हळ्यार ह्या सब्जेक्ट आज करका आनी हांव सब्जेक्ट शफल करना आशिल्लें म्हळ्यार केलो जेन्ना सकाळ एक सब्जेक्ट दनपार एक सब्जेक्ट हाफ एंड हाफ प्रे करता आशिल्लें म्हाका कांय जायना एक कंटिन्युअस फ्लो आसता म्हाका. सो हांव कसं केलेलें इतले दीस भितर फॉर एक्झाम्पल फर्स्ट रिविजन हांव टोटल आतां 2-3 रिविजन केलेले. सो फर्स्ट रिविजन इतले दीस भितर कंप्लीट जावका एक सब्जेक्टाक नॉर्मली युट्यूबान आसता तुमगेले प्लॅनर कसं कंप्लीट स्ट्रक्चर तांणी दिवन घेवन आसता अशी. सो इतले दीस भितर इतले आवर्स भितर तांणी इवन आवर्स समेत बरोवन आसता तांतूं. सो इतले आवर्स भितर ह्या एक रिविजन जावका म्हण सांगून आसता. आतां स्टार्टींग 7 o'clock देखून 8 o'clock ऑलमोस्ट म्हगेलें ऑडिट जाता आशिल्लें. मागीर 8 to 10 एक प्रॉपर एक 2 hours सेशन ताजे नंतर 10 o'clock थोडे ब्रेक ताजे नंतर दनपार तनाक एक 1:32 तनाक एक फूल एक सेशन ताजे नंतर युजली म्हाका ते 2:30 to 3:30 फोन म्युजीक मात्र बट फोन पळयल्यार डिस्ट्रॅक्ट जाता. सो त्या टायमार हांव वॉट्सॅप कसं आसा इंस्टाग्राम ते पुरो अनइन्स्टॉल करून घेवन पुरो आशिल्ली. तशी म्युजीक आयकत आशिल्ली त्या ब्रेकान तूं एक दिसान एक पॉवर नॅप एक अर्द घंट्याची तशी न्हिदत आशिल्ली. ताजे नंतर 4 to 7 प्रॉपर सेशन ताजे नंतर थोडे ब्रेक मदीं मदीं तशें ब्रेक जाता तशें संगीत सांगची की कसं नाही पूण एक हेकड तेकड वतान उलोवची की कोणा लागीं जो तशें परत एक वॉक वचचें तशें परत करता आशिल्ली.
त्यानंतर प्रॉपर जेवण आणि जाल्यानंतर 2 o'clock तनका एक प्रॉपर गुड सेशन तयार हा. सो तशी त्या रुटीन मेंटेन केलेलं हांवें आणि न्हीद व्हेरी इम्पॉर्टंट आईच तूं टास्क कंप्लीट जायनी म्हूण सांगून थोडे न्हीद थोडे उणी करूया त्या कंप्लीट जाल्या नंतर न्हीद जाता म्हूण सांगून त्या आसका बेसिकली आसका बट त्या न्हीद काण येतिल्ले नेक्स्ट डे फुल डे इम्पॅक्ट जाता सो प्रॉपर 5 hours न्हीद प्लस टास्क तुगे केला वेळा कंप्लीट जायना आसता आशिल्ले सो त्यानंतर बफर टाइम आसता केला कडेन वग्गी जाता आशिल्ले हा. सो त्या टायमार हे पॅचअप Cover करून कवर अप करून न्हू तशी करता आशिल्ली आणि रिव्हिजन मॉक टेस्ट ताजे बघे कशी थॉट्स मला कितले हेल्प जाता कितले हेल्प जाल्ले तुका तुगेले पर्सनल ओपिनियन जाल्यार ओके रिव्हिजन व्हेरी इम्पॉर्टंट फर्स्ट स्टडी करतना कसं नाही कळना म्हळ्यार कसं एक वाजीत आसाची जाता आसा अर्थ जाता बट ते एक प्रॉपर इमिडिएट मेमरीन स्टोर जाता आशिल्ले ताजे नेक्स्ट डे कसं वाजिल्यार ते करेक्ट उडगास येना आशिल्ले सो फर्स्ट रिव्हिजनान तूं कशें आशिल्लें ओके अर्थ जाता की ना तू सॉल्व करी Correct. हा. तुका लॉजिक करता जायना केला वेळा तू ते कसला केलेला म्हूण सांगून अर्थ जायना सो त्या फर्स्ट रिव्हिजनात कसं नाही कळणी आशिल्लें म्हाका बट सेकंड टाइम रिवायज करतना ओके हें कसला कळिल्लें कशी जाल्यार हांव 3 रिव्हिजन्स केलेले ऑडिटान तूं एवरी डे रिवायज जाता आशिल्लें सो वर्ला सब्जेक्ट 3 रिव्हिजन्स प्रॉपर केलेले हांवें तेंच फर्स्ट रिव्हिजनान तूं अशीची कोणा लेक्चर्स पळोवचे आनी तांणी कसं क्वेश्चन्स दिताची त्या सॉल्व करचे मॉड्युलान कसं क्वेश्चन्स आसा आनी तांगेल क्वेश्चन बँकान तूं पर्टिक्युलर कसं क्वेश्चन्स आसा आनी तुका खंयचे ट्रिकी म्हूण सांगून कळ्ळें म्हाका केलो ट्रिकी पॉयंट्स आसा म्हणशाले हांव ते मार्क करता आशिल्लें एक स्टार मार्क करता आशिल्ली सो नेक्स्ट टायम रिव्हिजन करतना ते पर्टिक्युलर पॉयंट एक इम्पॉर्टंट म्हूण सांगून एग्जाम हॉलान तूं कसं नाही एक ट्रिकी आयल म्हणजे ते उडगास येता आशिल्लें म्हाका सो तशें हांव पॉयंट्स बरें करून घेवन दवरलेले आनी केलो क्वेश्चन्स बरें ना हे एग्जामा फूल दिवस करूं का हे क्वेश्चन तशें बरें मार्क करून घेवन घेतिला हांवें सो ते मस्त हेल्पफूल जालें फर्स्ट रिव्हिजनात ते कसं नाही कळना खंयचे इम्पॉर्टंट नाही म्हूण सांगून कळना आशिल्लें बट सेकंड आनी थर्ड रिव्हिजनात करेक्ट कळटा आशिल्लें खंय चुकली हांव कसं रॉंग केलें ह्या क्वेश्चनान तूं सो नेक्स्ट टायम करतना ते करेक्ट उडगास येता आशिल्लें हे चुकी केलेलें आशिल्लें हांवें सो ह्या वेळा करतना ते मिस्टेक करूं नजा म्हूण सांगून सो त्या प्रमाण मस्त हेल्पफूल जालें सो न खंयचे क्वेश्चन दिसले म्हणजे हांव जस्ट सॉल्व करता आशिल्लें पुरा पेपर हांव सॉल्व करनी बट टायम मॅनेजमेंट म्हळ्यार ह्या क्वेश्चनाक आतां हांव स्टार्ट केलें म्हणजे प्रॅक्टीस करतना म्हाका कळटा आशिल्लें सो सिमिलर क्वेश्चन्स आसा म्हणजे ओके ह्या क्वेश्चनाक इतले टायम हांव स्पेंड करता सो नेक्स्ट क्वेश्चन करता आशिल्लें सो पुरा पेपर जाता तशी केलेलें हांवें खंयची ट्रिकी आसा त्या मात सॉल्व केलेलें बरोबर अशी एक जस्ट एक ग्लान्स रीड करून घेवन चमकल मस्त हेल्पफूल जालें मात आणि ಅದೊಳ್ತೆ तेच फुल्ली प्रिपरेशन पुरो जालें आतां पुरो जाणांकी पुरो स्टुडंट्स कशें जेवश म्हणारी एग्जाम टाइम म्हणून आमकां मेळची एक दिवस गॅप एक दिसान आमी कितले वाज्यो येतो कितले कवर करूं येतो त्या कशी टाकल केल्ले एग्जाम फुल दिसो स्टडीज सो ते फर्स्ट 3 रिव्हिजन्स म्हणना सो फर्स्ट रिव्हिजन आनी सेकंड रिव्हिजन कशें म्हणारी आतां फर्स्ट रिव्हिजन 15 days म्हणल्यार ताजी हाफ सो 7 days तूं रिवायज करका म्हण सांगून एक टार्गेट आसता सो ताजे नेक्स्ट कसो आसता ताजी हाफ आसता सो 3.5 days सो ओनली देन तुका 1.5 days तूं कसं वाजू का म्हण सांगून तेदार मात्र कळचो तूं फर्स्ट रिव्हिजनात 15 days काडल्या सेकंड जस्ट एक 1.5 day भितर तितलो हॉर्ड सिलेबस कंप्लीट करचें मस्त कश्ट जाता आनी हांव टॅक्स मस्त वास्ट आसा सो टॅक्सा कसं केलेलें हांव तांगेल बूक रेफर केलेलें वय बट मिगेलेच एक हँड रिटन नोट्स आशिल्ले सो त्यावेळी फुल कन्सायज करून न्हू मेन इम्पॉर्टंट म्हळ्यार कसं तुका एग्जामा फूल दिवस कसं प्रोडक्ट आसका म्हण सांग फॉर एग्जाम्पल डिडक्शन्स आसल्यार सो त्या डिडक्शन्सान तूं केला पेरेंट्सा मात्र आसता स्पाउसा मात्र आसता चिल्ड्रन मात्र आसता डिपेंडंट इंडिपेंडंट त्या पुरा एक कडेनाची हांव ते बरोवन घेतिल्लें आसा सो त्या एग्जाम हॉलाक एटलिस्ट एंटर जातना एक जस्ट एक पळोवन गेल्यार ते एक समाधान आसता सो ते मस्त हेल्पफूल जालें सो त्या 1.5 days रिव्हिजनान तूं कसं केलेलें रिवायज आतां 3 days तूं रिवायज केलेलें आशिल्लें 1.5 days तूं कोरेत एडजस्टेबल तुका आतां लास्ट मोमेंटाक तूं खंयच मस्त इम्पॉर्टंट म्हण सांगून ते मार्किंग अंतर आसता ते मस्त हेल्पफूल जालें मार्क करनी जाल्यार तूं रॅन्डम जावन खंयचे क्वेश्चन काण घेवन वाजूचे इट इज नॉट इम्पॉर्टंट म्हण सांगून दिसता म्हाका सो एक 3-4 क्वेश्चन तूं कसं पुरो येता एडजस्टमेंट्स आसता की त्या एक क्वेश्चनान तूं आसता केला सो त्या एक रेफर केल्यार त्या 3-4 क्वेश्चन रेफर केला म्हणजे जाता आशिल्लें सो हांव त्या लास्ट डे रिव्हिजन्स कसो पुरो आसा ते पुरा
मार्क करून दवरलेले मागीर AFM म्हणते तशीची लास्ट डे रिव्हिजन पुराके तशी केलेलं हांवें आतां फॉर एग्जाम्पल ऑडिट घेतल्या री ऑडिटान तूं केला पॉयंट्स कशे म्हळ्यार एसेज अस म्हणचेल्यार रिलेट करूं जाता हे केलें म्हणचेल्यार सेम सिमिलर ऑब्जेक्टिव्ह हांगा आसा तशें पुरो जाता आशिल्लें सो ते केलो स्कीप करता आशिल्लें हांव आनी ते गाईड मेळटा आशिल्ले क्वेश्चन एंड आन्सर्स तांकां ते हांव मार्क करून दवरलेले केलाव कशें आसता म्हळ्यार टेक्स्ट बुकांत आसना बट तांणी खंयचे गायडन्स नोटात दुखून घेतलेले आशिल्ले आन्सर्स आसता क्वेश्चन्स आसता सो त्या पर मस्त इम्पॉर्टंट जावंक आसता केस स्टडी बेस्ड आसता त्या पर सो त्या केस स्टडी खंयचे इम्पॉर्टंट आसा त्या पर मार्क करून घेतले सो लास्ट एक ते मस्त हेल्पफूल जाल्ले आणि फ्युचराचे कसं पुरो प्लॅन आसा म्हणा क्वालिफाय जाल्ले ते प्रोफेशनल पर्सन ते ICAS मेंबरशीप घेता आणि मुखार कसं प्लॅन जाय कसा कोरका म्हणलें कसं मग फुडें दुखून CA जाले नंतर एक टीचिंग वचका म्हण सांगून टीचिंग ते पॅशन शे आशिल्लें म्हाका म्हगे ल्हान अम्मा लेक्चरर्स टीचर्स पळय जावंक नाशिल्ले सो म्हाका स्टुडंट्स लोट आसचे तांगेलो उलोवचे जावो तांकां कशें एक सांगची जावो ते म्हाका मस्त इश्ट जाता सो टीचिंग फिल्डाक वचका म्हण सांगून आसा बट फर्म आनीक टीचिंग त्या वटूची बॅलन्स कोर येता म्हण सांगून लागता मागीर कशें पळोवपाक फस्टाक आतां टीचिंग म्हण सांगून फिक्स जाल्ले ते आनी एक्सप्लोर कोरका न्ही कशें जाता म्हण सांगून कोणाय जुयात तुका मस्त तांगेले मीत एक मोटिवेशन मेळ्ळें तसलें कसलें एक कोणालें जें नांव आसलें तांकां एक मेन्शन कोरका म्हूण दिसल्यार कोरेत फर्स्ट ऑफ ऑल आनू अम्माक मस्त थँक्स सांगता आनी प्लस त्रिशा तांकां तांणी कसं सपोर्ट दिलेलो आसा मस्त हेल्पफूल चलता आनी सेल्फ मोटिवेशन कसं आसा म्हाका थँक्स सांगून घेता इम्पॉर्टंट वय इतलें बेर केलेलं इतलें कसं प्रेशर सिच्युएशनान तूं आनी डायरेक्टली की इनडायरेक्टली मस्त जाणांन हेल्प केला सिनियर्स आसोची ऑफिसाचे आसोची मस्त जाणांन पुरो हेल्प केला सो तांकां पुरो जाणांक थँक्यू सांगता तशीच आनी फ्युचर CAS कोण आसा तेच्यावर आनी CA कोर्स टेकअप कोरका म्हूण आशिल्लें तांकां कसलें एक तुगेले सायडा दुखून एक कसलें एडवाइस ओके स्टार्टिंग मस्त कष्ट म्हण सांगून फील जाता बट एट द एंड ऑफ द डे त्या खुशी मस्त अनएक्सप्लेनेबल त्या तुमीची एक्सपिरियन्स कोरका म्हण सांगून फील जाता केला अप्स अँड डाउन्स आसता CA जर्नीन तू बट त्या पुरो टॅकल करून न्हू एवरी डाउन्सान तू कसं एक लेसन्स आसता सो त्या लेसन्स घेवन नेक्स्ट फ्युचरान तू तेंची रिपीट करना अशी तांतू कसं लेसन्स घेतला ते मस्त इम्प्रूव कोर येता त्या सिच्युएशनाक सो इट इज वर्थ इट सो कोण पुरो येता स्टार्ट केला की जर्नी ऑल द बेस्ट मस्ट लायक अस ह्या कोर्स सो इतले उलयले आमगेलो तूं पुरो एक्सपिरियन्स जर्नी पुरो शेअर केलें मस्त खुशी जाल्लें वापस कॉंग्रॅच्युलेशन्स म्हूण सांगता तशीच ह्या विश्व कोंकणी केंद्र हांणी एक आमकां ऑपॉर्च्युनिटी कोण दिलेला की तांकां एक मस्त थँक्स म्हूण सांगता आनी इतले वेळ तुमी व्हिडिओ पळयला म्हण जाल्यार तुमकां ऑब्वियसली इश्ट जाला म्हूण लागता सो आनी काही असल व्हिडिओज पळयाची तुमगेले कसले थॉट्स असले कमेंट कराची तुमगेले रिलेटिव्स फ्रेंड्स पुरो शेअर कराची आनी मस्त जेन्ना मोटिवेशन मेळ्ळो म्हूण सांगून ह्या एक प्रोग्राम आमी हांगा एंड करताची सो थँक्यू सो मच पुरो जाणांक विश्व कोंकणी केंद्रा जो आमगेल्या ऑडियन्सा जो पुरो जाणां थँक्यू सो मच थँक्यू